What is Zion College? 833, page 18. 833. बापाची ताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो भाव आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाला भावा भयणीनो, आयज साद्या कालाचो 26 आयतार आयच्या सेवा धर्माचो विशय तुमी क्रिस्ताची. केल्ले व्हडले पाप आमचे आमी क्रिस्ताची जाव. चिंतनांनी दुखनांनी आनी गुन्यांनी क्रिस्ताचे आमी जाव. सांत पावलो सांगता तें आमी म्हणूंक पाव. फकत क्रिस्त म्हज्या जिविताक वोट दिता. आयज लोकीकाराच्या मुन्यारपणाक पेटयलेलो आयतार पाळटना आमकां सगळ्यांक ते मागणी क्रिस्त पाद्री ज्ञान वो लोकीक जावन आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं तेच आपोवणें मेळयलेलें म्हूण म्हणटात. मनांत दवरुया, लोकीकाराक आपल्या मुन्यापणाक चोरून तुमकां फावो तो जागो पवित्र सोबेत सदांच्या न्यायचो म्हूण मागून संतोशान हे दिसाचे भेटेर वांटो घेवया. बाबा भयणीनो, आमी आतांच आयकलां ते भाशेन आयज लौकिकाच्या मुन्यारीपणा खातीर भेटयलेलो आयतार पाळटा. देवान आपल्या सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक सगळ्यांक आमंत्रण दिल्लें आसा. हो वावर न्हयच फकत थोड्याचो, क्रिस्त साहेबाचो पाद्रीचो, पूण हें मुन्यारीपण सगळ्यांक आमकां आसा. बावतिजमा वरवीं हें मुन्यारपण आमकां मेळना. दर एकल्याची आमची जबाबदारी वळखून घेवन आमचे आपोवण्याक सोंपता ते भाशेन देवाचें राज फुडें व्हरून दर एकल्यान आपलो कायदो पाळचो हाकाच लागून हो आयतार आमी पाळटा. तेच बरोबर आयज डे ऑफ मायग्रंट्स जे कोण जायतो लोक दुसऱ्या गांवचो आमच्या गांवांनी आसा, आमचोय लोक जायते दुसऱ्या देशांनी आसा. तांचे हक्क राखूंक तांकां आडखळी आसता तेन्ना सवलती फावो जावंक हे भाशेन मायग्रंट्सांचें बरेंपण चिंतून पाप साहेब मागूंक लायता. सगल्यांनी आमचें एक मोन जावं, तें म्हणल्यार तांकां भायर रावंक न्हय पूण आमचीच आपणायलेली कशी करून सेन्स ऑफ वी, सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस असलें जावंक पाप साहेब मागता. ही दोनूय चिंतनां मनांत धरून ही दिसाची भेट आमी भेटोवया आनी कांय फावटी आमी सगळ्यां देखून देवाचेर एकामेकाचे सणेक मागया. तुमी क्रिस्ताची उरल्यार क्रिस्तान तुमकां पातकांतली सोडयल्यार. सोम्या जेजू केदे व्हडले बाग आमकां तुवें फावो केला. आमी क्रिस्ताची जावन आमच्या पातकांतली तुवें आमकां सोडयल्यार. पूण आमी परत त्याच पातकांत पडत रावया. सोम्याक काकून
तुमी क्रिस्ताची म्हणल्यार क्रिस्तान तुमकां मरणांतली सोडयल्या क्रिस्ता जेजू तुवें आमकां आपणायल्याय आनी आमच्यान म्हणूंक जाता आमी क्रिस्ताची मरणांतली लेगून तुवें आमकां सोडयल्याय आनी नव्या जिविताचो बोरवासो दिलाय पूण आमी निराशीपणाच्या कालोखान जियेल्या क्रिस्ताक तुमी क्रिस्ताची म्हणल्यार क्रिस्तान तुमकां कास्तीच्या फॉर्मणांतली सोडयल्या सौम्या जेजू तुज्या पवित्र रोगता वरवीं कास्तीच्या फॉर्मणांतली आमकां सोडून आमकां क्रिस्ताची केल्या पूण आमी दुसऱ्यांचेर फॉर्मण मारून तांकां भायर आयल्याय सौम्या सोर पुरला देव आमची खातर करून आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो मोहिमा देवाक सर्गी सोर पुर्वेदार देवा आमच्या बापा तुज्यो गणीत पदवी भोगून पातक्याची दया करून आनी तांकां भोवसाणें दिवन तूं दाखयताय आमा पातक्याक सदां कोण वाडयत वागय आनी तुज्या बासावण्याक सगळ्या काळजान उतरेकून सर्गीचें सूख आमी जोडीशें कर आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे कोणाक जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना लोगोंतीच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी सगळेस्पोर उपान देंवलो देवून आयलो आनी मोजेसा कडेन उलयलो उपरांत ताचे सोबे ओत्मो आसलो तातलो तोडो काडून ताणें सोदतो जाणट्यांक दिलो ताचेर ओत्मो देंवलो तेन्ना ताणें संदेश दिलो पूण उपरांत ताणीं आनीक संदेश दिलो ना दोग गुंडीस पेडण्या मैदानार रावलोले एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मेदाद ताचेरूय ओत्मो देंवलो जोरूय ते तुंबुशी वचूंक नासले तोरूय नेमलोल्या मदें तांचीं नांवां आसलीं तांणी पेडण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केले एका तरणाटो ही खबर मोसेसाक सांगून गेलो ताणें म्हणलें पोले एल्दाद आनी मेदाद पेडण्या मैदानार संदेश दितात तेन्ना भुरगेपणांत हांव मोजेसाचो सेवक आसलो तो गुणाचो पुजूसवे अशें म्हणूंक लागलो म्हज्या दोनया मोजेसा तांकां मनाकूं पूण मोजेसान तांकां जापाक दिलो म्हजे पासत तूं न्हिदुका कोत्ताय सोवेस्पोराची सगळीं वर्सां प्रवाद्यांची जाली जाल्यार आनी सोवेस्पोरान तांचे भितर आपलो आत्मो घातलो जाल्यार हांव कितलो खुशी
देवाचें उतर हें तुमचो जबाब जालो सोरेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष सगळी म्हणुया सोरेस्पराची सुमोट सोड बरी जिवाची घोटाय सोरेस्पराचे नेम सदांच बरे नेणट्यांची जाणवाय जाबाब सोरेस्पराची भक्ती ओ गोबी सदां तोपपाची सोरेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे जाबाब देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पालो दिवन तो गोड इनाम सोडटा पूण आपल्या सगळ्या चुकींची कोणाक पडूंक आसत नेणारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस जाबाब आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाका तेन्ना हांव दुर्यावा वीर चलतलों व्हडा पातकांतलो मेकलो जातलो जाबाब वाक्यूम जेकबाची चिटी वेले वाचो बाबा बरोबर आतां तुमकां क्रेस्तांक सांगता तुमचेर येवचें आसात त्या हालगड्यांक लागून विलाप आनी रुदन करात तुमच्यो किरास्त्यो पुसल्यात आनी तुमची नेसनां साखणेन घाल्यात तुमच्या भांगराक आनी रुप्याक कलंक लागल्यात आनी ही ताची कलंक तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उच्या परी तुमचें मांस खातली सोपून पावल्यार तसल्या निमाण्या दिसाक तुमी गिरेस्ताय पुजल्यात तुमचे शेतांची नोंदणी केल्यात त्या वावरड्यांक जी तुमी मजुरी दिवना ती आतां तुमचेर आड बोब मारतात आनी तुमचे हाल पयलीचो साथ गोरवाराच्या सर्वेस्पराच्या कानार पडला ह्या संवसारांत जे जिवीत सूख आनी कामसाराचें जाला पिरापीर दिवून तुमी मागल्या निरोपराधेचेर फर्मोण मारून तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तुमचेर आड बोब करूंक ना देवाचे उतरे उपकार आमचो पाटलाव करिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवान देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो पूण जेजून म्हणें ताका मना करूं नाकात कित्याक म्हज्या नांवान वेंचणीत करतीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलयत सो कोणूच ना
तो आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात्र भर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका उमटरची ना. पूण बाबार्द धरतल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडून ओडटा तसलें एक दांत्याचें पेड ताच्या गोड्याक बांदून ताका दर्यांत उडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातरून उडय. दोन हात आसून हेमकोणांत पालोनांत तसल्या उशार वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो कातर. दोन पांय आसून हेमकोणांत तुका उडयलेले परस तोटो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी तो उमटावन भायर उडय. दोन दोळे आसून हेमकोणांत तुका उडयलेले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राशांत भितर सरून तुका अदीक बरें. थंय हेमकोणांत तांचो किडो मरून मरना आनी उजो केन्नाच पालवना. जेजू क्रिस्ताचे शिरो करतो महानी. बाबा भयणीनो, आमी शाळेंत जायती सब्जेक्ट शिकता आनी तांतलो एक सब्जेक्ट म्हणल्यार हिस्ट्री, इतिहास. आनी ह्या इतिहासांत जायते आदी कोण कोण रुलर्स अधिकारी आयले, खंयचे राज डिनास्टीज आयल्यो असलें आमी शिकता. आनी आमी जाणाव ते आयज ना. आनी असलो इतिहास आमी शिकता तेन्ना आमच्या इंडियेचो पर्याय कशे भाशेन आमकां स्वतंत्रताय मेळ्ळी, कोण फुडारी झुजले, कसलें तांचें वातावरण तेन्ना आसलें, हें सगळें हिस्ट्रीन हो इतिहासान मेळटा. आमच्याय इगोर्ज मातीच्या इतिहासांत आमकां जायतें मेळटा. इगोर्ज मातीचो इतिहास म्हळ्यार नॉट ओन्ली चर्च हिस्ट्री पूण सोडवणेचो इतिहास, हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन. देवान कितें केलें, कोण फुडारी नेमले, कोण फुडाऱ्या खाल हे देवान सुटका फावो केली, ते मोइसेस, आरोन आनी हेर दुसरे. अशें भाव भयणीनो, ही हिस्ट्री ऑफ साल्वेशन हो सोडवणेचो इतिहास आमकां दाखयता. पूण एक अंतर आसा जे पुस्तकार आमी इस्कॉलान शिकता ते हिस्ट्री मध्ये, इतिहासा मध्ये आनी सोडवणेच्या इतिहासा मध्ये. आनी तें अंतर म्हणल्यार जे कितें आमी इतिहासान शिकल्या आदी इस्कॉलान तें आदी घडलें. आतां ताका कांय सोर उडयना जायत वो ते मनीस ना जायत. पूण सोडवणेच्या इतिहासान अशें न्हय. देव आसलो, देवान फुडारी आसले आनी हो देव आदीय आसलो, आतांय आसा आनी फुडाराकूय आसतलो. हे डिफरन्स. म्हणटच हो देव फुडारी नेमून खंयच काबार करिना, वो आपलें काम सोंपलें अशें म्हणना. हें काम चालूच करता आनी हें काम चालूच करता. बाबडीनो जेजू संवसारांत येवन जेजू 12 जाणांक वेंचून काडटा आनी उपरांत हे आपोस्टल वेंचून काडल्या उपरांत कांय शीस डिसायपल्स असलेय जायते जाण नेमता. त्या उपरांत आमी जाणाव फुडारीपण आमचो पाप साहेब घेता आनी पाप साहेब फुडारीपण घेवन कितलेच 3000 वयर बिस्त आसा. 4 लाख मायज पाद्री आसा, कितलेच देव संदेशकार आसा. हो भाव फुडें व्हरत आसा. ताचो सोडवणेचो इतिहासांतूच सोंपना, हो चालूच उरता. आनी हेका लागून बाबडीनो आमचे लौकिकाचे आपोवणे आयज
जे काम जेजून सुरू केल्ले व त्या आदी देवान फुडाऱ्या खातीर काळ सुरू केल्ले ते आयज आमी फुडें व्हरचे आसा. आयच्या पयल्या वाचवान आमी अशेंच कितें आयकता, मोइजेस देवाक एके भाशेन कंप्लेन करता. हो लोक आसा तो स्टाबन आपल्याच वाद्याचो, आपलें आयकना, आपणाक जाय तें करता अशें देवाक तो सांगतोच देव मोइजेसाक फुडारी वेंचून काड म्हणटा. आनी कितले जाण 70 जाण. आनी हे 70 जाणांतले बाबडे तो फुडारी वेंचून काडटा तेन्ना हें नवेंपण कांय नासलें. त्या काळार तांचे फ्रेंड्स आसले, तांची फामिली आसल्यो, फुडारीकपण तांचें कावन्सील कशें हें आसतालें. म्हणटूच मोइजेस 70 जाणांक वेंचून काडटा. तांतले 70 जाण थंय आसले तेन्ना दोग तांचे मदले नासले थंय. उरलेले 60 आनी 8 जाण आसले थंय. जो आत्मो मोइजेसाचेर आसलो देव हो आत्मो तांकांय दिता. आनी हो तांकां दितोच तेवूय नवे भाशेन उलोवंक लागता, जाणविकायेन वता, विजडम एके भाशेन तांचे तकलेक लागता. आनी ही जाणविकाय घेवन ते पवित्र आत्मा घेवन ते हुशार जाता, फुडारी म्हण घेता. पूण तांतले दोग जाण जंय तांचो तोंब आसलो थंय नासले. हे दोग जाण कॅम्पांत कशे आसले. आमी तांची नांवां दोग जाणांची आयकल्या. हे दोग जाण एल्दाद आनी मेदाद. हे दोगूय जाण थंय नासले. आनी तांचेरूय हो आत्मो येता. तेन्ना जोशुआ वचून मोइजेसाक एके भाशेन सांगता, पळय ते दोग जाण आसा तांचेरूय हो आत्मो आयिल्लो आसा आनी तेवूय तसलीच हुशारकायेन उलयता. तांकां बंद करचें. आनी मोइजेस म्हणटा, बाबडीनो सगळ्यांकूच तर असलो आत्मो दिल्लो आसा, कितलें बरें जाती आसलें. असलेंच सिट्युएशन बाबडीनो आमी शुभ वर्तमानांत पळयता. आनी शुभ वर्तमानांत जेजू सरशी जिवाक वयता आनी म्हणटा, कोण तरी तुज्या नांवान वचोरी आमी विलागली करता, देवचार काडटा, कोण तरी तुज्या नांवान कितें तरी बरें करता. आनी जेजू कितें म्हणटा, कोण आमचे आड ना तो आमच्या बागा आसा. जो आमचे बरोबर ना जाल्यार तो आड आसलो. म्हणटा तो आमच्या बरोबर आसा म्हणटच तो आमच्या बागाक आसा. तांकां करूं दी, तांकां बरेंपण करूं दी. हे भाशेन जेजू बाबडीनो तांकां सांगता. बाबडीनो जेन्ना देवान मोइजेसाक वेंचून काडलो हें काम करूंक, जेजून आपोस्तांक वेंचून काडलें हें काम करूंक, जेजूक गरज आसली काय? जेजून आपणाचेरूच करूंक जाय नासलें काय? ताका आमी फुडारी जाय आसले काय? बाबडो हें फकत बापा मदें, जेजू मदें, पवित्र आत्म्या मदें आसलेलो संबंद आनी मोग आमकां दाखोवन पडटा की आमकां कुशीन दवरिना. देव एके भाशेन आमकांय बागाक घेवन हें काम फुडें व्हरूंक शकता. जेजून करूं येतालें, पूण जेजू आमकां सांडिना. जेजू आमकां बरोबर घेवन फुडें वचूंक शकता. हेका लागून हो लौकिकाचो दरेकल्याचो आमचो भाव. आमच्यांनी म्हणूंक जायना थोडे फावटी हें काम आमचें न्हय. जायते फावटी आमकांय पाद्रीक दिसता सगळें हें सोडवणेचें काम फकत आमीच करचें म्हणून. ही आमची चूक, पाद्रीची चूक. आमीच करचें अशें दिसता. आनी कांय फावटी लोकांकूय दिसता हो वावर फकत पाद्रीनीच करचो म्हणून. हिवूय चूक. हो वावर सोडवणेचो सगळ्यांनी करूंक जेजू आमच्या लागीं मागता. आनी हो वावरकूय आमी करता. जंय हांव आसा थंय जावन आसा ही म्हजी सभा. जायत कडेन म्हजो वावर करता थंय कचेरीन, जायत कडेन हांव वावर करता म्हज्या कारखान्यान, फॅक्टरीन, जायत कडेन हांव काम करता म्हज्याच घराब्यांत, जायत कडेन हांव काम करता म्हज्या प्रायवेट ऑफिसांत. खंयी वचूं थंय हांव हो वावर फुडें व्हरता. लोक बाबडो आयज जेजू आमचे लागीं मागता आमचे हात, आमचे पांय. पूण हो वावर करतना बागेवन जाकोब म्हणटा दुसऱ्या वाचपान, तुमच्यो गिरेस्तकायो कुसल्यात आनी तुमची नेसनां साणशीन घालत गेल्यात. तुमच्या भांगाराक आनी रुपयाक पळोवंक लागल्यात. भांगाराचेर, रुपयाचेर, नेसनाचेर, जेवणाचेर जाकोब आड उलयता काय?
अशेंय भावना देवाचें काम करूंक ह्यो तर वस्तू आडकुडे जाता जाल्यार त्यो पयस करूंक भाग्यान जागोक आमच्या लागीं मागता जावं आमचें नेसनां जावं आमचें भांगर रुपें कितेंय जावं तें जें आमी मोलादीक ह्या संवसारांत समजता आनी सर्गीचें मोल आसा तें विसरता जाल्यार ह्यो वस्तू आमकां आडखड करता हे कुशीन धरूंक तो मागता तेच बरोबर आयज शुभ वर्तमानान जेजू खरायेन उलयता तुजो तर दोळो तुका आडखड जाता तो काडून उडय तुजो हात तो तुका आडखड जाता तो कातरून उडय तुजो पांय तो तुका वायटाक करता तो कातरून उडय बाबा ही लँग्वेज तो उतरां जेजूची खोरायेची कित्याक लागून जेजू असो खोरायेन उलयतालो काय समजुया आमी एक बरी वस्त हाडली एक वाज जर हाडलो बरो जाल्यार तो म्हारग आनी स्पेशल कलेक्शनांतलो तो आमी विचून काडलेलो आनी तो आमी घरान हाडटा आनी बरी सुवातेर दवरता सोयरी दायरी शेजासानारी येता तेन्ना ताका पळोवंक आमी आशेता पूण कोणूय तो आदगोन उडयता आनी ताचो चुरो करून उडयता आमकां कितें भोगता दूख भोगता एक फावटी बेसारमाय करून उडयलो आमकां रागूय येता त्या मनशाचो कित्याक ही वस्त मोलाची आनी हें मोल फकत आमी जाणा कित्याक तें स्पेशल कलेक्शनांतली ती वस्त बाबडी जावन जेजू रागान उलयता तेन्ना ही असली खोरायन उतरां उलयता तेन्ना जेजूय जाणा आसलो कसले मोलाची वस्त जेजू तांकां दिवंक सोदतालो पळय आनी तें म्हणल्यार सासणीक सूख तो दिवंक आयलो बापाचो मोग परगटून तो आयलो आनी हें करूंक पुनोचपण भासावंक जेजू जाणा आसलो आपल्या कोश्टांतल्यान आपल्या रोगतांतल्यान ह्या पेपोरचेक सोडूंक जाय आमकां सोडूंक जाय आनी हेका लागून जेन्ना आमचो हात आमकां ही सोडवण जोडूंक आगोड करता आमचो दोळो आमकां आगोड करता आमचे पांय आमकां आगोड करता तेन्ना ते कातरून उडयात म्हणटा फिजिकली कातर म्हणना पूण ह्यो आडकोळी पयस कर जेजू अशें आमकां म्हणटा जाल्यार बाबा आयज देवा लागीं मागुया दर एकल्याक आमकां ही जबाबदारी आसा ती आमी वळखून घेवया बावतिजमा वरवीं आमी ह्या क्रिस्ती धर्मांत भितर सरल्या आमी क्रिस्तांव जाल्या क्रिस्तांव हांव जावन आसा तो क्रिस्त हांव दुसऱ्या उतरांनी दुसरो क्रिस्त हांव जावन आसा म्हणटकच हो क्रिस्ती भाव भयणां मदें आमी भोगता तेन्ना आमचे क्रिस्ती वो क्रिस्ताचेपण क्रिस्त हांव दुसरो म्हणून आमी दाखोवंक गरज लोजोंक फावना थोडे फावटी आमी बसता आमचे सांताक्रुजाचे काडून बसता थोडे फावटी पावलीक जेवणाचे सुवातेर वता तेन्ना आमी रोजार करून बसता क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्ताचो मनीस हांव जाल्यार हांवें हें दाखोवंक गरज क्रिस्टियन आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन यन म्हणल्यार फॉलोवर आय एम द फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट क्रिस्टियन यन म्हणल्यार फॉलोवर म्हणटच क्रिस्ताचो हांव जाल्यार क्रिस्ताचो फाटलाव जाल्यार हें म्हजें कार्य ही म्हजी जबाबदारी दीस इज नॉट एन ऑप्शन बावतिजमा वरवीं हांवें करूंकूय जाता करिना जाल्यार जाता अशें न्हय जायते दुसरे धर्माचे बावडीनो आपलो धर्म दाखोवन दिता आमकांय क्रिस्तांवांचे जाल्यार इफ वी आर कन्विन्स्ड फ्रॉम विदीन भितरल्यान जर आमी कन्विन्स जाल्ले आसा जाल्यार आमी क्रिस्ताचे म्हूण दाखोवंक गरज ही आमच्या उतरांनी ही आमच्या करप्यान म्हणटच आयज आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवया देखीक करून लौकिकांची जबाबदारी खातीर इगोज मागीर हो आयज आमकां दीस दवरलो आसा म्हणटच आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवया आनी हीच जबाबदारी पाडून त्या जेजूचो आदार आमकां पावता उबी रावया सौभाग्य देवाक स्वर्गदा बापाक सगळ्यांक तुमच्या रस्त्यार आमच्या क्रिस्ताच्या दर्शनाचा आमच्या सगळ्यांक तुम्ही क्रिस्ताची
हो आयचो विशय मनान दवरून पवित्र विचार करचो कसो आनी कितें भाशेन आयज लौकिकाच्या मुण्यारपणान भेटयलेल्या आयतारार लौकिकां पासत आमची मागणी बापा मुखार दवरल्या. आमच्या कोवीद सोबेच्या फुडाऱ्यांनी लौकिकांनी कोवीद सोबे संपूर्णायेक आपले आपोणे जिवन तांकां गरज तितली उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागया. जबाबदारी म्हणून लोकांक मोगाच सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करून देवा लागीं मागया. लोकिकांनी आपली मुन्यारपणां कोवीद सोबे आनी समाजात उबेन चलोवन आनी ती क्रिस्ताची मूल सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागया. कोश्टाक आनी पिडेक सांपडलेल्याची सेवा करून लौकिकांची मुन्यारपणां आसात तांचे वरवीं जायतीं बरेपणां जाल्यात पुरो म्हूण देवा लागीं मागया. बापा आमच्या मागण्यांक तुमकां न्ही लौकिकाची मुन्यारपणां फळादीक कर आनी तेच बरोबर शिकवण मायग्रंट्स आसा तांचे हाल उपद्रे तूं मानून घे आनी तांकां सुरक्षीत सांबाळ आनी मागता क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. भेटवले वेल्यार गायन काव्यात C2 पेज 28 C2. कोण देवा आमी तुका वंताव ते जिणेच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे जावं ते आमकां सगळे देण्याची निरंतरी वावती सोड
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वीस फोर तुमची सोबी आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यान सोर कांय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासन खावता. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आम्हा समेस्तान जिवीत सासणाची. आपल्या मोहिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची. देखून आतां देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ईद आनी पुरूत करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण स्वतंत्रेची आनी ताणें उलो घेतलो. तुका दिनवासन तो मोडलो तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमची पासत समज. तेच बरें जेवण जाता आसतना एक आसा तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आपलें घेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासलेक कराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशा पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. तुझे मुखार येवकार तुजी सेवा करूंक आमकां फकतलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हाला समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा कृपे तुमचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सदीचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून गेले आतां ती आमच्या भावा भयणीची एकाग्रत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे गोड सोडी तुमकां मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्ताची दया तुमानी मागता. आंकवार बरे देवाची माई सांगाती मागीर दर पितार सर्व काड तुका मानवण्याक त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाटा दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाबा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान दरेकल्याची आमची जबाबदारी निवडून घेवन आनी ती पाळून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आदार मागया. आमच्या बाबा
Sărice sugacă आमच्या सर्वोन्नत जेजू ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोतरेकता पर आमकां तुजी उदारता हिंसक वादकांतली सजय सर्व आकांतांतली वाटा समय जेजू ख्रिस्तांतले तुज्या धर्मता कडेन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दियान तूं सुख एकवटान सांबाळ जशी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान सोन्याची शांती सदांकाळ तुमची सगळी आसो एकामेकाक मतान शांती ही देवाची शिळी संवसाराचेर पाप काडटली शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुगारी प्रेस प्रसादा वेळार गीत गावया D2 page 47 D2
हातूया. जेजूच्या देवच्या बापा, आमच्या आत्म्याचे तशेंच कुडीचे सर्व मेळटात हो ख्रिस्त प्रसाद भोव गुणांनी ओको दिसा. जशें लेगीत जेजूचें मरण समारंभ तातूंत आमकां वांटो मेळटा तशेंच सरदार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळो. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समियान वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. सगळ्या देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करा. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां घाल. शेवटाक गायन गावया. F16 पेज 93. F16. It's a dream.